नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। 1 किलोमीटर बफर झोनाची शिफारस पर्यावरण मंत्रालयान घेतली मानून बफर झोनातल्यो मायनी टप्प्याटप्प्यान बंद, सोमारा अधिसुचोवणी। वर्षा बंद आशिल्ली 153 लिजा कायमची रद्द, गोय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयान माहिती, काडिल्ले मीन निर्यात करपाक परवानगी दिवची अशी विनवणी। मेडिकल कोर्साचे एडमिशनाक एनईटी रद्द करपाचे निर्णयाचो सुप्रीम कोर्ट करता फेरविचार, केंद्र सरकार आणि मेडिकल कॉलेजीक नोटीशी। राजभास कायद्याचेर सरकार फेरविचार करचो ना, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। प्रुडंटाचे डिबेटीन रोमी, देवनागरी आणि मराठी समर्थकांमदी खडाजंगी। लुझोफोनिया गेम्स पळोवंक वतल्यांक तिरंगो व्हरूंक मेळचो ना, हेल्मेट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय व्हरपाक बंदी आशिल्ले सामानांची वळेरी जाहीर। आणि सरकार आणि गोवा डेअरी मदी तापता, मुख्यमंत्री म्हणटा डेअरी दुधाचो प्रेस देंवयतली म्हूण पळयता वाट, ना जाल्यार गोयच्या मार्केटान अमूल डेअरीचो चेअरमॅन बदल्लो। खबरो विस्तारान। अभयारण्यासावन 1 किलोमीटर मेरेन बफर झोन आसचो ही शिफारस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मानून घेतल्या। बफर झोनातल्यो चालू खणी टप्प्याटप्प्यान बंद करपाचेर राज्य सरकार निर्णय घेतलो। हे विशीं अधिसुचोवणी सोमारा येतली। तरी मंत्रालयान बिरेस्तारा वेबसायटीचेर हो निर्णय जाहीर केलो। हो झोन गोंयांतले 4 मुखेल अभयारण्यांक लागू जातलो। निमणे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान गोयचे बफर झोनाचेर निर्णय घेतलो। गोय सरकारान बफर झोन 1 किलोमीटर दवरचो म्हूण मागणी केल्ली। ती सुचोवणी तांणी मानून घेतली। तांचो आदेश असो आसा। गोंयांत बफर झोन 1 किलोमीटर आसतलो। ताचे भितर येवपी सगळ्यो खणी बंद जातल्यो। त्यो बंद करपाची तजवीज राज्य सरकारान करपाची। बंद करपाक कितलो वेळ दिवप हे राज्य सरकाराचेर। हे आदेशा प्रमाण बफर झोनान येवपी दरेका खण कंपनीक आपली खण बंद करपाचो सविस्तर प्लान दिवचो पडटलो। ताची माहिती अशी, खणी बंद करपाचो प्लान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साक दिवपाचो। प्लान दिवपाची जबाबदारी दरेका कंपनीची। खण चालू आशिल्लो तो जागो परत हिरवोचार करपाचो। काडिल्ले मालाची वासलात लावपाची। खणीचे फोंड पुरवपाचे। हो आदेश सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्यार 19 चालू खणी बंद पडटल्यो। दरेक खण बंद करपाक सुमार 3 वर्सां लागतली। राज्य सरकारान खण बंद करपाचे प्रक्रियेचेर नदर दवरची पडटली। गोंयांतल्या 4 अभयारण्यांक हो बफर झोन लागू जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 1987 ते 2007 मेरेन ज्यो खणी बंद आशिल्ल्यो त्या सगळ्यांची लिजा रद्द करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला। बिरेस्तारा सरकारान सुप्रीम कोर्टान हे सांगले। तेच बरोबर बेकायदेशीर मायनिंग जावचे न्हय म्हूण ज्यो उपाय येवजण्यो घेतल्यात तांची कोर्टाक माहिती दिली। सध्या जे मीन काडिल्ले आसा ते तरी निर्यात करपाक दिवचे अशी विनवणी सरकारान कोर्टाकडेन केली। तीन दिसां पयलीं खण खात्यान पेपरांत जायरात दिवन 153 लीज धारकांक तांची लिजां कित्याक रद्द करची न्हय अशी नोटीस काडिल्ली। ही लिजां 1987 ते 2007 मेरेन बंद आशिल्ली। ती आतां परत चालू जावची नात। गोंयचे ॲडव्होकेट जनरलान ही गजाल बिरेस्तारा सुप्रीम कोर्टाक सांगली। गोंय सरकारान 3 म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर भर दिलो। आतां मेरेन बेकायदेशीर मायनिंग जावचे न्हय म्हूण घेतिल्ले उपाय, 153 बंद आशिल्ली लिजां कायमची बंद करपाचो निर्णय, निरीचो रिपोर्ट येना तो मेरेन नवीन मायनिंग ना। हे निर्णयाक लागून गोंय सरकारान 2007 सालात कंडोनेशन ऑफ डिले वापरून चालू केल्ल्यो 40 खणी बंद पडटल्यो। गोंय सरकारान मीन निर्गती विशीं कांय म्हत्वाच्यो विनवण्यो केल्यात। सध्या जे मीन काडिल्ले आसा ते निर्गत करपाक कोर्टान परवानगी दिवची। ताका लागून मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक आनी गोंयचे अर्थवेवस्थेक बरीच थाकाय मेळटली। गोंय सरकार परत मंगळारा आपलो आर्गुमेंट चालू दवरतले। गोंयचे नवे खण धोरण आनी तातूंतले मुद्द्यांचेर सरकार सविस्तरपणान उलयतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
मेडिकल आनी MBBS, MD आनी BDS पदवी कोर्सा खातीर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियान लागू केल्ली समान प्रवेश परीक्षा NEET रद्द करपाच्या निर्णयाचेर सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करतले। 3 महिन्यां फाटीं सुप्रीम कोर्टान हो आदेश दिले उपरांत गोंयान GMCतय MD कोर्साचे एडमिशनाचे कोफुसांव जाल्ले। 18 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान NEET रद्द थारायल्ली। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाक प्रवेश परीक्षा घेवपाचो अधिकार ना असो निकाल सुप्रीम कोर्टाचे 3 जुईजांचे खंडपीठान 2-1 दिल्लो। तिगांतल्या एका जुईजान NEETचे समर्थन केल्ले। तेन्नाचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीराचे फुडारपणाखाला हो निकाल दिल्लो। सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर आनी न्यायाधीश सेनान NEET रद्द थारायल्ली। जाल्यार तिसरो जुईज न्यायाधीश दवेन मेडिकल एडमिशनांतले भ्रष्टाचाराचेर आळाबंद येतलो म्हूण निरीक्षण करून NEETचे समर्थन केल्ले। हे निकाला प्रमाण गोंय सरकारान MD कोर्साची एडमिशनां सुरू केली, मात तातूंतल्यान आनी कोफुसांव जाले। आतां NEETचेर सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करपाक सोदता। हे केशीन मूळ याचिकादार आशिल्ले प्रायव्हेट कॉलेजींक सुप्रीम कोर्टान नोटीशी काडल्यात। सुप्रीम कोर्ट केंद्राची बाजू आयकून घेतले, मात यदा कदाचित सुप्रीम कोर्टान निर्णय फिरयलो वा सुदारलो तरी जे कितें लागू जातले ते फुडले वर्साचे मेडिकल शिक्षणीक वर्सा सावन। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। राजभास कायद्याचेर सरकार फेरविचार करचो ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां। मराठी राजभाषा आंदोलन आनी रोमी कोंकणी आंदोलनाच्या कांय फुडाऱ्यांनी केल्ल्या मागणेक पर्रीकारान ही जाप दिल्या। सरकारान हे पयलींच कायदो केला, त्या खातीर हे प्रकरण थंयच सोंपलां अशें पर्रीकार म्हणटा। प्रुडंटाच्या डिबेटीन मात रोमी, देवनागरी आनी मराठी समर्थकां मदीं खडाजंगी जाली। गोंय राजभाषा कायद्यात कसलोच बदल जावचो ना ही गजाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केल्या। राजभाषा कायद्याचो फेरविचार करपाची गरज ना अशें पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगलें। रोमी कोंकणी आनी मराठीक राजभाषा करची अशी मागणी मराठी राजभाषा आंदोलन आनी रोमी कोंकणीवाल्यांनी केल्ली। अनेक येतात न्ही रे, सध्या डिमांड सगळे प्रश्न येतात। म्हज्या हिशोबान आमची क्लियर कोण दावो करता ते म्हाका लागना। म्हजी पॉलिसी इज व्हेरी क्लियर। एक्ट इज देयर, इश्यू इज ओवर। एक्ट इज एक्झिस्टिंग, इश्यू इज ओवर। मग कोण कितें दावो करता म्हणजे तातूंत बदल करपाची गरज ना। हांव कांयच म्हणना, एक्ट इज ऑलरेडी देयर, द इश्यू इज ओवर फॉर मी। देयर इज नो नीड ऑफ रिथिंकिंग ऑन दिस। रोमी मराठीची जाल्ली युती पिशेपणाची आसा अशें कोंकणी भाशा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष प्रशांत नायकान प्रुडंटाच्या डिबेट कार्यावळीत उलयतना सांगलें। कांय रोमी लेखकांचेर यादी अन्याय जाला हें प्रशांतान मानून घेतलें। घडयेक आतां रामनाथ आनी ते दोनी कंपनी ही अभद्र युती जी जाला पळय दोगांची, ती म्हाका दिसता इतल्या खातीर जाला की कोर्टा भितरलो पराभव तांकां सारको दोळे मुखार दिसता। दोगी जाण कोर्टाक गेल्ल्या कांय कारणां लागून फादराच्या कांय मुद्द्या कडेन हांव बी सहमत आसा। कांय आमी बी कांय चुकी केला। आमी रोमी कोंकणी बरोवप्याचेर कांय कडेन अन्याय केला हांव दिलखुलासपणे मान्य करता, पण ताजो अर्थ असो न्ही की रोमीच्या नांवान मराठीच्या बाजू घेवन झगडप म्हणजे आपल्यान जावन चूड लावन घेवप आपली। देवनागरी वाल्यांनी आपणाक फटयलो असो आरोप फादर प्रताप नायकान केलो। हांवें कोणाक विरोध केल्लो ना। आदी हांव तुमकां सांगलें, देवनागरी लिपी ही आमकां एकठांय हाडटली ह्या भ्रमांत हांव आसलो। कळ्ळें ना, बरोवप देवनागरींत जातालें। एक कला अकादेमीन एक पुरस्कार दिलो, एक 25,000ांचो। 25,000 पुरस्कार म्हणजे कितें? म्हजे नदरेंतल्यान एक भीक सरकाराक, तीच तुमकां दिल्ली परवडना तुमकां जर इतलें खाता। देवनागरी कोंकणी ही भाशाच न्हू अशें मराठीवादी रामनाथ नायकाचें म्हणणें आसा। रोमी कोंकणी आनी मराठी राजभाषा करूंक जाय अशी तांची मागणी आसा। रोमी कोंकणी ही इंडियन लँग्वेज, देवनागरी कोंकणी ही विदेशी भाषा। म्हणजे एकूच प्रॉब्लेम, रोमी कोंकणी and Marathi are languages of Goa. They should be official languages and Devanagari Konkani should be dumped in Mandavi River. आता मला मी काही जन्माला येताना न्यायचा अभ्यास झालेला नव्हता, तो हळूहळू झाला। ज्यांनी तो करायचा होता ते फेल झाले। आता जेव्हा माझा कोर्टात जाण्याचा जो अभ्यास होत गेला, त्यामुळे माणसाने आमचा घात केला, समाजाचा घात केला। ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार, लौकिक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार चेतन गवस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।